आज 11 माड्डोळा हांगासर आमी येयल्ले आसा आनी सदांच आमी आयकताले की कश्टकरी समाज म्हणून नांव आयकल्लें, अशें शब्द आयकल्लो, पण प्रत्यक्षान आज कश्टकरी भुरगे पळय कशें काम करता पळय न्ही तें पळोवपाक शकता तुमी. आनी सदां आतां एक आमी सांखळेचे टिचरीक सांगपाक सोदता, गोंयकार खंय काम करिना म्हणून. आतां तुमी पळोवपाक येता प्रत्यक्ष आमचे हे गोंयकार भाव पळय कशें काम करता ते, घामान भिजलेले आसा. आनी जर तिका वेळ आसत जाल्यार प्रत्यक्ष येवन पळोवपाक शकता. ती समोर आसा पळय ती आकारा GPS शाळा आसा पळय न्ही, थंय आनी तेच्या सारको समोर आसा. आनी इतलें पळय आतां आजून पर्यंत इतलें काम केल्लें आसा. आनी गौरी सांगात कितें करपाचें चिंतलां, कितें प्लॅनिंग आसा आमचें? आतां आमी मोळो घालपाचो, पावसाचे दीस येयल्ले आहा. हवामान तुमी पळोवपाक शकता हांगा आतां काजू अशी ह्यो, पूण आमी जागो आसा ते हेणी आमी आतां मोळो घालता. तवशीं घोसाळीं पयलीं पासून हें चलत येयलां आतां. ताका आमकां आतां कोणाचो आदार ना, तरी पूण आमी स्वता कश्ट करून आतां हें आमी चलयता कशें कशें करून. आतां ह्यो इतल्यो गव्हर्मेंट हें आहा, हें करता अशें करता, शेतकारांक लागून अशें करता तशें करता, पूण प्रत्यक्षान हें केन्नाच आयकूच ना. आनी कोण शेतकार फुडें वचोंकूय बी पावना. तर आमी आतां पयलो पासून अशेंच आतां आपणा वरचें कशें जाता तशें तरेन आमी हें करता, फुडें चलयता. ही आतां पयलींच्यो ह्यो पद्दतीच्यो ह्यो तुमी कंपाउंड आमचे वयर हांगा सांगता व्हडलें व्हडलें अशें फेन्सींग करा आनी तशें करा. सबसिडी मेळटा, हें मेळटा तें मेळटा, पूण प्रत्यक्षांत अशें केन्ना पूण आतां तुमी ही जाणट्यांची पद्दत आतां तशीच करता आनी मागीर फुडें अशें दवरपाचें काय आनी फुडें कवर बी कितें कशें करपाचें? अशेंच करपाक आनी अशीं पानां ताळें लावप आनी हें. आतां ही रानटी जनावरां दुकर चड लागता गवे रेडे आनी भरपूर दुकर गोरवां आनी मागीर तरी आसतना मागीर हें करता. पूण हे वेवसाय हो बंद दवरलो ना. इतलो सगळें लुकसाणी जावन सुद्दां फाटल्या 2-3 वर्सां पावसान सामके त्रास केले. चड पावस पडलो आनी पीक येयलें ना. आतां तरी आसतना इतलें हें जाल्लें आसतना सुद्दां आमी चालूच दवरता. सो आतां तुमी पळोवपाक शकता, प्रत्यक्षान पळयलें तुमी, आमी तुमकां ग्रावंड लेवलाचेर हाडून दाखयल्लें आसा कश्टकरी समाजाचे भुरगे पळय कशें काम करता ते. फक्त आमी तोंडान फक्त शब्द आयकताले की कश्टकरी समाज म्हणून. आतां प्रत्यक्षान पळयलें तें. थँक्यू.